क्रिस्ताचे बलिदान भेटोवच्या याजकांक आनी ह्या पवित्र जमतेन जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार आमी मागता. एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मोनान म्हणल्या विशया वयर आज आमी नियाळ करता. क्रिस्तांवांची देखी बरी जिणी कशी आसूंक जाय म्हणून सांपावलो दिवचो हो आदेश आमच्या आख्खे पय सभेन संभ्रमच्या सिनोदीच्या ध्येयाक पुराक जावन आसा. पय सभे विशयांतले आमचे मुळावे चिंताप कशें आसा आनी कशें आसूंक जाय म्हणलें नियाळूंक ही देवस्तुती आमकां एक अवकाश करून दिता. आमी सगळीं क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे. एका कुडीचे सांदे म्हणटच आमकां हर एकल्याक आमचेच म्हणले कायदे आसात, तशेंच आसात पाळूंक जाय आसच्यो नितीच्यो जबाबदारी. सकडांनी सांगाता मेटां काडून भेद आनी वर्ग करचे चिंता पयस करून आनी आमी सगळीं पय सभेची समासम भुरगीं म्हणलें बोगाप घेवन चल्ल्या तर आपुरबायेचो क्रिस्ती समुदाय बांदूंक आमकां साध्य जातलें. कोवीड पिडेचे मोड आमचेर मांडून आसल्यारय बाळका जेजू लागीं धांवून येवच्या आमच्या उर्बेचेर कसलीच आडकळ शेळें उदक वचूंक शकची ना. आज ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमच्या सुमेस्तांचेर आनी गांवांत तशें परगांवांत आसून ह्या भक्तींत वांटो घेवच्या सुमेस्तांचेर बाळोक जेजू आपली दराळ आशिर्वादां वत म्हूण आमी मागता. आमचे मुखले दीस शांतेचे, भलायकेचे आनी क्रिस्ती दादोसकायाचे जावं दी म्हूण आशेवया आनी मागया. एका काळचा तुझे नावे
आम्ही आल्या बाबळीचे मोगावेळी जेजू तुझो मधु सांगत होता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सिमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसो. एका मोगान एका आत्म्यान एका मोनान आमी सकट सांगात आयल्या बाळका जेजूक मान करूं. वार्षिक फेस्त संभ्रमूंक हांगासर जमलेल्या मोगाळ भक्तिकानो, आमचे ते उरती उमेद आसा. कोविड पिडेक लागून आमकां हांगा नोवेन करूंक असाध्य जाल्यारय बाळका जेजूक मान करूंक आसची उर्बा आमकां आज परत ह्या देवतेपला बोवारी सांगाता हाडला. आज आमी सिनोद सभेचो संदेश आमचो करून घेत आसतना आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजायनी, आमच्या दियेसीजींत आनी आख्खे इगर्ज मातयेंत आमी कशी भासाभास करची, कशें एकामेकाक आयकोवचें चीत दिवन आनी कशें हेरांक म्हज्या की चड मानान आनी गनान हांवें लेखचें आनी हांवें सांगता देवा कुशीन समकोवचें. हिस्स वाट दाखोवंक जेजू आमचे मदें आयलो. कितलो चड तूं मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हूण आयच्या दिसा तो आमकां सांगाता आपयता. तर मोगाळ भाव आनी भयणी, आमी ही संपी वाट आमची करून घेवया. सिनोदेची वाट एकामेका सांगाता समकोवचें, एकामेका सांगाता रावचें आनी सर्गीच्या कुशीन मेटां काडचें. ह्या प्रेरणान बरोवन आयच्या सांजेच्या वेळार आमी आदारल्या सर ल्हान पथकांचे बक्षणे मागून केरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटली जावंक आमकां सतां आयती करया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, उदकल्या उसारून सुद्दां मनान चिंतून तोंडान उतारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. Hum soprar, hum soprar, hum soprar. Já português dançam bagre. सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात प्रार्थना मागता. स पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Please
आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या नव्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूं आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांतली भायर सरल्ली इस्रायल प्रजा तिसऱ्या म्हयन्यांत तिसऱ्या दिसा सिनायच्या अरण्यांत येवं पावली. रेफिदिमातावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यांत ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तांबू मारलो. मोइजे पर्वता वयर देवा सरशी गेलो आनी पर्वतातावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें, तुवें हें जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायेलींतांक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गरुडाच्या पाकाट्या वयर बसोवन म्हजेशी हाडली म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकाशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. तुमी म्हाका एक याजकाचें राज्य आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. ही उतरां तुवें इस्रायलींतांक सांगूंक जाय. मोइजे सकला देवलो आनी लोकांच्या मलगड्यांक ताणें आपयलें. सर्वेस्परान फरमायल्ले प्रमाणे ताणें ही उतरां तांकां सांगलीं. सर्व लोकांक सांगाता जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी करतले. मोइजे सर्वेस्परा सशी फाटीं गेलो आनी ताणें लोकांची ही उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांव तुजे कडेन उलयतलो तेन्ना लोकांक तें आयकून तांणी सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव एक दाट कुपांत तुजेशी येतलो. मोइजे लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. इत्याग
तुझ्या उजव्याक आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातळेला. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, मुजत मोदा दोसकायेन उमाळटा. म्हजी कुडली गोन सवस्कायेन जिता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय, आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातळेला. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुजे सत्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्याक ससनाची सूख, आनी तुज्या उजव्याक ससनाची सूख. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातळेला. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातळेला. सांत पावलान पिलिपिगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. जर क्रिस्तांतय कसली बुजोवन तुमी म्हाका दितात, वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा, जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा, वा एकामेकाच्या मायपासान आनी कानवाळायेन तुमी भरल्यात, तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळ म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा पोकळ दवलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार कलत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचेय बरेंपण तुमी सोदा. तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन जावं. सैमान तो देव, तरी त्या समासंपनाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पुनपुनी कली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यंत, पुरसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें तांणी कुशी वेली बागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतार हें देवाचे उपकार. Alleluia,
तेची वळख करूं आमकां पवित्र करूं तो मनशारू घेऊन आयो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुझे सवे आसो सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत. अशें म्हज्या बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करात. देवाचे उतार हे वागणी तुका क्रिस्ता प्रागच्या बाळका जेजूची दाबाजीक परब आचरूंक हांगासर जमलेल्या मोगाळ भावांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, नतला फेस्ता वेळार हॅपी क्रिसमस, नव्या वर्सा वेळार हॅपी न्यू इयर, ताच्या उपरांत हॅपी फिस्ट ऑफ द इन्फंट जीजस. हे वर्सावार म्हणचे तसलें ह्या वर्सा ना म्हणटा आसतना सबार जाणांक बेजाराय जाली. ह्या वर्सा फेस्त नांगी फादर म्हणटाल्यात. हांवें म्हणूंक जाय बारी देर घेवन आमच्या याजकांनी आज हें फेस्त हांगा रुपीत केलां. निमाण्या घडये सांगलें जाल्यार तुमी येद्या व्हड्या संख्यान हांगासर सांगाता जमल्यात. बाळका जेजू थंय तुमकां सोमोग आनी ताचे थंय आसली भक्त हाचे तान दिसून येता. आमी सकाळीं आमच्या दोतोनी वेळार, पयल्या कुंभाराच्या दोतोनी वेळार देवान आमकां कित्या रचलां म्हणलें सवालाक जाप आयकल्या. ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सर्गराजान ताचे संगी सूख भोगूंक. हें सकाळांक कळीत आसा. सर्गराजान सूख भोगूंक एक सिस्टर दोतोनीची क्लास काण घेताली. भुरग्यांक बरें करून विवरण करून सांगलें सर्ग म्हळ्यार कसो आसा गी म्हूण. इतलें बरें करून सांगलें ही सिस्टर सर्गाक वचून फाटी आयिल्लें बरें जालें. कोर आंजासो गायतात गायना, सांजुजे मोरी थंयसर आसा, जेजू आसा, चड नमणेचें सरबराय थंय दिसता. अपुर्बायेन सगळी क्लास वर्णन करून जाल्या उपरांत सिस्टरीन भुरग्यां कडेन विचारलें तुमचे पैकी कितल्या जाणांक सर्गाक वचोंक मोन आसा. सकड भुरग्यांनी हात वयर घालो. म्हाका वचोंक मोन आसा, म्हाका वचोंक मोन आसा. पूण एक भुरगो रोणी थंयसर पणश्याक बसून आसलो, ताणें हात वयर घालो ना. सिस्टरांनी विचारलें कितें तुका रोणी सर्गा वचोंक मोन नाय. तो म्हणालो सिस्टर म्हाका जायना. म्हणालो कित्याक जायना. ना जायना. कित्याक जायना म्हूण परत्यांनी सरतना तो म्हणालो मम्मीन दोतोनीची क्लास चल्लेंत म्हाका घरा आपयलां म्हूण. मगाच्यान आमकां सुमेस्ता सर्गाक वचोंक मोन आसा.
पूण आजूनय आतां न्ही आमकांय आमची कामां आसात पूण देवान आपयत आसतना आमी सगळ्यांनी आयत आसूंक जाय देखून आमी एक पवित्र सभा सर्गा कुशीन मेटां काडची आमी एक सिनोद सभा एक पळयणारी सभा येदोळ म्हणसर आमकां सुनामी म्हळ्यार कितें कळीत नातलें पूण हेवटी सुनामी आयल्या उपरांत तो शब्द सगळ्यांक कळीत जालो कोवीड म्हळ्यार खबर नासली आतां कोवीड म्हणलो शब्द भुरग्याच्या तोंडार दिसपड तें आयकूंक मेळटा तर आज आतां सिनोद म्हणलो शब्द हांव चिंता पाप साहेबान ऑक्टोबर म्हयन्यांत पोरूंच्या वर्सा सुरवात केली आनी 2 वर्सांनी 2023व्या वर्सांत काबार जाता ह्या अवधे भितर आख्ख्या इगर्जमातेच्या हर एका मनशाच्या तोंडार खंडीत जावन सिनोद म्हणलो शब्द परत परत आयकूंक मेळटलो म्हूण हांव चिंता सिनोद म्हळ्यार सांगाता येवचें सांगाता रावचें सांगाता पॉयंट करचें हें सांगातपण हाका आमी सिनोद म्हणटा मोगाचें न्हू पाप साहेबान सिनोद सभा पयली ह्या सिनोदेचो शेवट कितें म्हळ्यार 3 शेवट ताणें आमचे मुखार दवरल्यात पयल्यान पयलें आमचें तें एकवट तुमी जाणात इगर्ज वांटे फांटे जाल्यात आमचे मदेंत वांटे आसात पूण ही क्रिस्ताक पातये येतल्या मनशां थंय जायते वांटे जावन विविध पंगड उत्पन्न जावन आसात आफ्रिकांत खंय हर एका वराक एक नवी इगर्ज रस्ता खंय ए न्यू चर्च इज बॉर्न एवरी आवर इन आफ्रिकन कॉन्टिनेंट तर इतले फांटे आसता आसतना एकवट येजय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय पाप साहेब एकवटाक उलो दिता दुसरें मेतेरपण म्हणजे पार्टिसिपेशन आतां इगर्ज थोड्यांची जावंक पावल्या ही इगर्ज सगळ्यांची जावंक जाय सगळ्यांनी आनी वांटेली जावंक जाय हे वांटेलीपण आनी मेतेरपण दुसरो शेवट आनी तिसरो शेवट जावन आसा मिसांव इगर्ज वाडल्या जाल्यार त्या मिसांवाक लागून हे मिसांव थोड्यांचें न्ही आमच्या सगळ्यांचें ल्हानाचें व्हडाचें भोवतेन घेतल्या हर एकल्याचें सिनोद म्हणलो चिंतापू आदी मगातान आसलें पयली सिनोद केदाळा घडली गी म्हूण एक नवें चिंताप आमी आटाप या पयलें सिनोद आदांव येवे संगी भुमी वायकुटांत देव समकताना घडली देवान उलयल्लें आदांव आनी येवेक समजतालें आदांव आनी येवेन उलयल्लें देवाक समजतालें एकामेका बरें करून बासाबास करनासली आदांव आनी येवेक लज नासली भिरांत नासली अपुरबायेन तांचे मदें संवाद चलतालो देवाच्या चिंतना प्रमाणे ते चलून आसली ही जावन आसली पयली सिनोद सभा ही सिनोद सभा मोडून पडली कशी जेन्ना आदांवन आनी येवेन पातक आदारलें त्या घडयेतान पयलेंची सिनोद सभा मोडून पडली ताचे उपरांत दुसरी सिनोद सभा केदाळा गी म्हूण देव ताच्या मदें अब्रामा कडेन इजाका कडेन उलयलो जाल्यार जाकोबाची संतस जेन्ना इजिप्ताक पावली आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें निर्गमन पुस्तकांतल्या 21व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें जेन्ना 10 खरगां उपरांत इस्रायल प्रजा कशी इजिप्तांतल्यान भायर पडली आनी भायर पडोवन बसयल्ल्या गांवा खातीर सुमकोन वेता आसतना 3 म्हयने पाशार जाले 3 आमासो म्हळ्यार 3 म्हयने पाशार जाले आनी सिनाई दोंगराच्या मुळांत येवन पावली आनी थंयसर घडली ही दुसरी सिनोद सभा थंयसर एक मनीस आसलो देवाचो इश्ट म्हूण नांवाडलेलो कोण तो मोइजे कडेन देव उलयतालो देवा कडेन मोइजे उलयतालो ते बासाबास करूंक शकताले सिनोद सभेंत वांटिली जाय जाल्यार देवाचें चिंतप कितें देवाचें आलोचन कितें देवाचें योजन कितें तें समजून घेवंक जाय आनी मोइजे हें करूंक शकलो देखून मोइजेन येवन देवान सांगलें लोकांक सांगलें आनी लोकांन कितें सांगलें देवाक सांगलें अशें मोइजेच्या मध्यंतरपणांत एक अपुरबायेची सिनोद सभा आयच्या दुसऱ्या वचपांत घडली देवान लोकां कडेन एक सल्लो केलो आनी हो सल्लो लोकांन सगळ्यांनी मानून घेतलें देवान म्हळें हांव तुमचो देव तुमी म्हजी परजा लोकांन मानून गेल्लें कित्याक वर्ती अजापा ताणें देखिल्ली तांणी इजिप्तांतल्यान भायर सरता आसतना तांबड्या दर्यांत पांय भिजयनासतना पाशार जालीं दुसऱ्यान अरण्यांत आसतना तांकां खाण जेवण नासल्या वेळार देवान तांकां खाण जेवण दिलें तिसरें आमेलीकरांनी तांचेर धाड घाल्ल्या वेळार देवान विचित्र रुपार अजापांनी तांकां सलवार केलें ह्या 3 संगतीक लागून देवाची महान सकत ते समजूंक घेतले आनी देवाक
कालती मान घालो आणि आम्ही देवाच्या चिंतपा प्रमाणे ताच्या उपादेशा प्रमाणे जी येता म्हणून त्यांनी भास दिली. हेब्रेवागरांक बरयिल्ल्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या वळीत आणि तिसऱ्या वळी मसेर आमकां वाचूंक मेळटा. देव विविध नमुन्यांनी मनशा कडेन उलयलो पूण नेमलोलो काळ भरती जातस आपल्या एकलाच पुताक ताणें संवसारी पाठयलो. वय हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा तिसरी सभा कशी स्थापन जाली. आज आमी अपुर्बायेन हें दुसरें वाचप सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयिल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें. हें फिलिपिकारांक बरयिल्लें पत्र आमकां अपुर्बायेन ह्या तिसऱ्या वाचपा विशयांत आमकां सांगता. ह्या वाचपांत आमी कितें पळयता म्हळ्यार देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन आशिल्लो जेजू क्रिस्त त्रिंदा दिसो दुसरो जण आपलो जे देव सोडून तो मनीस जावन आमचे मदें आयलो आनी ताणें आपणाकच कालतो केलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें आपणाकच कालतो केलो म्हणून आमी आयकता. ह्या अपुर्बायेचें गायन आमी सगळ्यांनी म्हणलें आसा. तुमकां उडास हाडच्याक परतें हांव गायतां. क्रिस्तांचे पासो मरण पर्यान कुर्साचे मरण पर्यान काल तो जालो त्या पासून देवान ताका अतिवूंच उबारला आनी दिला ताका तें नांव सवना वापरात व्हरतें. जे कितें आमी गायलें तेंच आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकलें. देखून दुसरी सिनोद सभा तिसरी सिनोद सभा देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त क्रिस्मसा दीस गर्दनाच्या गोट्यान जल्मलो आनी तो आमचे मदें 33 वर्सां जियेलो. लोकां सांगाता मेतर जालो. निमाणें कुर्साचें मरण सोंसून आपणाचें जिवीतच ताणें समर्पिलें. लोकांचे कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले आनी आपणाच्या जिवितांत आमकां सल्वासांव जोड दिलें. ही जावन आसा वर्ती सिनोद सभा जेजूचीच. कित्याक देवाचें चिंतप जेजू थंय आमकां रुपीत जावन आमकां लाभलें. देखून तिसरी सिनोद सभा वर्ती जावन आसा. जेजून म्हळें आपल्या आपोस्तला द्वारी असली सिनोद तुमी मुंदरसून व्हरूंक जाय. देखून सुरवेल्या इगर्जमातेन त्या दाडा संगाता मेळोवन ही सिनोद मुखारसून गेली. पूण थोड्या तेंपान कितें जालें इगर्जमातेची चरित्र आमी पळोवंक जाल्यार ही सिनोद उणी जावन आयली. चड करून आमच्या लातीन इगर्जेंत ह्या पाश्चात्य इगर्जेंत सिनोद उणी जाली. फकत पाप साहेबान बीस साहेबांनी सांगलें आमी जिवचें बरी जालें. मनशां थंय सिनोद उणी जाल्ल्या वेळार उदेंतीच्या इगर्जमातांनी सिनोद सभा आदीं तावन चलोवन आयिल्ली. पूण आतां ही सिनोद सभा रुपीत करूंक आमकां वातिकान दुसरी महासभा आपोवणें दिता. पापा पावल सव्यान सिनोद रुपीत करूंक उलो दिल्ल्या प्रमाणे वातिकान दुसऱ्या महासभे उपरांत सर्व संवसाराच्या बिस्पांक सांगाता हाडन त्या दाडा तांकां आयकोवचें. बिस साहेब कितें म्हणटात आख्या इगर्जमातेंत आफ्रिकांत एशियांत युरोपांत अमेरिकांत कितें घडटा ह्या विशयान समजून घेवचें. पाप साहेब बिस साहेबा कडेन भासाभास करतालो. आतां पापा फ्रांसीस तांचे तावन एक मेट मुखार गेला आनी म्हणटा काली पाप साहेबान बिस साहेबांक आयकल्यार फावना. आमी जर तर ह्या इगर्जमातेचे वांटेली कोण जावन आसात दुसऱ्या वातिकान महासभे प्रमाणे बावतीज मेळिल्लो हर एकलो इगर्जमातेचो सांदो जावन आसा. आमी जण एकली इगर्जमातेचो सांदो जावन आसतना आमी एकवटान जियोंक जाय. आमी बागेलीपण ह्या मेतेरपण आमी जोडूंक जाय. आमी सांगाता मिसांव करूंक जाय. देखून हो शेवट आमचें तें आसता आसतना आमी सगळ्यांनी ह्या सिनोदींत वांटेली जाय दी म्हणून ही सिनोद सभा पाप साहेबान आपयली आनी हातूंत वांटेली जावंक आमकां सुमेस्तांक आपयलां. तर पाप साहेब कोणाक आपयता? येदोळ म्हणसर तुमी जाणात इगर्जमाता कोण चलयता? पाप साहेब चलयता. आतां पाप साहेब म्हणटा हांव इगर्जमाता चलयना, आमी इगर्जमाता चलयता. डिएसीस कोण चलयता? डिएसीस बिस साहेब चलयता. ना, बिस साहेब चलयना. डिएसीस तातले सगळे भक्तीक चलयतात. फिरगस कोण चलयता? फिरगस विगार चलयता. ना, विगार चलयना. ही फिरगस कोण चलयता? फिरगसींतली हर एक कुटुंबां चलयतात. तर वाडो कोण चलयता? गुरकार चलयना. वाड्यांत असले सर कुटुंबां संगाता मेळून चलयतात. तर हें हाका बुनयाद जाय जाल्यार आमी एका मोगान
एका मनान आनी एका आत्म्यान आमी जिवंक जाय. हें साध्य आसा गी. आमचींच कुटुंबां पळया. आमची कुटुंबां एका मोगान एका आत्म्यान एका मनान जियेता गे आमी. आस्तीक लागून आमचे मदें झगडें आसा. आमचे मदें मुस्तुणमणेचे भेदभाव येतात. तीन तुरकूट जावन एका सावय बापायचीं भुरगीं तीन कडेन रावतात, एकामेकाक उलयनात, एकामेकाक समजी गायन जियेना आमी. एका कुटुंबांत तशें घडता आसतना एका फिरगजेंत हें घडना गी, एका वाड्यांत घडना गी. आनी पाप साहेब कितें आख्ख्या इगर्ज मातेक सांगात हाडूंक सदन करता हें साध्य आसा गी. ह्या विशयान जायत्यांनी दुबाव उसारलेलो आसा. पूण पाप साहेब हें एक सदान आमचे मुखार दवरता आनी म्हणटा हें साध्य आसा. केन्ना? कित्याक आमी जावन आसा एका मोगान. कोणाचो मोग तो? क्रिस्ताचो मोग तो. आमी आसा एका मनान. कोणाचें मन तें? क्रिस्ताचें मन तें. आमी आसा एका आत्म्यान. तो आत्मो कोणें दिल्लो? क्रिस्तान दिल्लो. तो क्रिस्ताच्या मोगान, क्रिस्ताच्या आत्म्यान आनी क्रिस्ताच्या मनांत आमी जियेता जाल्यार आमी सगळ्यांनी सांगाता येवंक साध्य आसा म्हणून पाप साहेब आमकां आपोवणें दिता. पळया मोगाचें न्हू, हें चिंतप भोव गुंडायाचें. सिनोद सभेचें चिंतप, निजायकी गुंडायेचें चिंतप, कोलायेचें चिंतप. हें चिंतप आमकां येता आसतना आमकां सगळ्यांक हालयल्लें बरी जाता. आमी जायते पटी म्हणटा म्हाका कितें पडोवन गेलां आनी मुखार आमी अशें म्हणूंक जायना. फिरगत विगार फिरगत चलयता, हांवें कित्याक तातूंत मेतर जाय. हांवें आयतारा मिसाक गेल्यार पुरो असलें चिंतप करूंक जायना. हांवें खरी एकल्यांनी फिरगत जयंत विगारा सांगाता हात मेळोवन आमी समेस्तांनी एक जावन फिरगत चलोवन येवंक जाय. आमी जर तर आमची कुटुंबां सिनोदी कुटुंबां जावन रुपीत केलीं जाल्यार आमचो वाडो जातलो. आनी वाडो अशें आमी सिनोदीत रुपीन मांडून हाडलो जाल्यार फिरगत जातली. फिरगत आमी सांगाता हाडली जाल्यार दियेसीज जातली. आनी अश्यो दियेसीज सांगाता आयल्यो जाल्यार इगर्ज माता जातली. पाप साहेब भोव कालतो जाला. पाप साहेबाक एका कालार अदीक पदवी आसली. तो रायांचो राय म्हणले बरी ती 3 कपेलांचें कुरव दवरून भोंवतालो. पूण आज पाप साहेब सादो जाला. पापा फ्रांसीसा इतलो सादो पाप साहेब इगर्ज मातेच्या चरित्रेंत तांणी पळयल्लो ना. तो आपणाचेंच बॅग काडून, आपणाची सत्री काडून, आपणाचें बिल भरून साद्या मनशा बरी सादें जिवीत जियेता. आनी तो हर एकल्या कडेन म्हणटा एक दीस वातिकनांत कामागार सक्कडी जेवता आसतना तोय आपणाची वाटली काडून तांचे सांगाता लायनार रावलो आनी म्हाकाय इल्लें वाडा म्हणून तांच्या टेबलार बसून कामागारा सांगाता तो जेवलो. हें सादें जिवीत पाप साहेबाचें पळयता आसतना तो म्हणटा आमच्या बीस साहेबांनी सादें जावंक जाय, आमच्या कार्दिनालांनी सादें जावंक जाय, आमच्या याजकांनी सादें जावंक जाय, आमच्या धार्मिकांनी सिस्टरांनी सादें जावंक जाय. आनी लायिकां मदें आनी धार्मिकां मदें, लायिकां मदें आनी याजकां मदें आनी बीस साहेबा मसल्या असलो अंतर बंद जावंक जाय. जेजू क्रिस्त समेस्त संगी कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत असली कालतिकाय आमचे हर एकल्या थंय येवंक जाय म्हणून पाप साहेब आमकां उलो दिता. इंग्लीश भाशेन एक सांगणी आसा, ए कॅमल कॅनॉट बी लोडेड अंटील इट नील्स डावन. एका कर्याचेर कांय म्हणी वजें दवरचें जाल्यार कर्यान दिंबी घालूंक जाय. कर्यान दिंबी घाल्यार मात्र ताच्या पाठीर वजें सोडूंक जाता. तर आज आमकां आपोवणें मेळना दिंबी घालूंक. पाप साहेब दिंबी घालून आमचे कडेन विचारता सांगाता आमी येवया, मेतेरपणांत आमी जियेवया आनी एका मिसावा खातीर वावुरया. तर हांवें आनी तुवें असली कालतिकाय करूंक जाता गी. आमच्या कुटुंबांत पळया, आमच्या कुटुंबांत कितें घडटा. कुटुंबाचो हांव यजमानी म्हणून जर तर दादलो म्हणत जाल्यार हें कुटुंब हांवें सांगिल्लें बरी चलोवंक जाय म्हळ्यार तें कुटुंब चलता गी. त्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांच्या उतराक आमी ताळो दिवंक जाय. त्या कुटुंबांत पिडेस्त जावन खाटीर न्हिदून आसलेल्या म्हाताऱ्यांच्या ताळ्याक आमी आयकूंक जाय. पाप साहेब म्हणटा कुटुंबांतल्या हर एका मनशाक थंयसर स्थानमान आसूंक जाय. आनी अशें सांगाता तीं जियेलीं जाल्यार तें एक सिनोदी कुटुंब जावन रुपीत जाता. हेंच चिंतप वाड्यांत, फिरगजेंत, दियेसीजींत मांडून हाडलें जाल्यार आज खंडीत जावन पाप साहेबान हातीन घेतलें येवजन पोंताक पावतलें म्हणच्यान दुबाव ना. तर मोगाळ भाव आनी भयणी, अपुरबायेचो दीस फेस्ताचो प्रागाच्या बाळका जेजूक मान करूंक आयल्या हांव. एक बाळोक म्हणटा आसतना बाळका तें कितें पळयता हांव? कालतिकाय पळयता हांव. बाळका इतलें असहायक कोणी ना. एका भुरग्या इतलें असहायक कोणी ना. ताचे वरी कितेंच करूंक जायना. देखून देव एका बाळकाचें रूप घेता म्हणटा आसतना आपणाचें कालतेपण दाखयता. ह्या बाळकाच्या कालतेपणांतय जर तर आमी आमचें कालतेपण शिकल्या जाल्यार निजायकी आमी वर्ते जातले. कोण कालतो जाता तो वर्तो जाता.
तर आज बाळका जेजूक मान करता आसतना तो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. देखून एका मानान त्याच मनान देवा क्रिस्ताच्या मनान आमी सांगाता येवया, एका मोगान आमी सांगाता जिवया. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले प्रमाणे पळया, आदाम आनी येव देवाच्या इश्टागातींत वाडली. मोइजे देवाच्या इश्टागातींत वाडलो. जेजू त्रिंदा दिसो एक जण तांचे मदें आसली ती इश्टागात बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो हांचे मदली इश्टागात इतली जबरगी ताणें पयलें सांगलें तुमकां हांव सेवक म्हूण सांगना, तुमकां हांव इश्ट म्हणटा. तर आज हांवें आनी तुवें क्रिस्ताचे इश्ट जावंक जाय, एकामेकाचे इश्ट जावंक जाय आनी एकल्या केन्नाच हांवें सेवक म्हूण लेखून वचो. आमच्या घरा कामागार आसूंक पुरो तांकांय आमी सेवक म्हूण लेखून वचो. आमच्या घराच्या बंतोणी हिंदू क्रिस्तांव आपली खंयच्याय जातीचे आसलो दी, हेर जातीचे आसूं दी, तांकांय आमी आमचे भाव आनी भयणी जावन लेखूंक जाय. असलें चिंता पाप साहेबाचें. कोणायकी परकी म्हूण लेखी नाका, सर्गाक तूं मात्र येताय म्हूण चिंती नाका. आमी सक्कड सर्गाक येता, सक्कडांक आमी सांगाता वचूंक जाय. देखून सक्कडांक सांगाता आपूण व्हरूंक तुका एक खमीर जावंक क्रिस्तान आपयलां. तर मोगाळ भाव आनी भयणी आमी समेस्तां त्याच मोगान वाडया, त्याच एकवटान मुखार सरया आनी तो क्रिस्ताचो भाव बांदवपण ते बंधुत्व एक मोग आमचे मदें सदांच वाडोवन दी आनी आमी बाळका जेजूक मान करून सर्गीची मेटां सोडूंक जाय आसलो आदार तुका आनी म्हाका लाबोवन दी. आमेन. दया करून सगळीं उबी रावा. एका मोगान एका आत्म्यान एका मौनान आमी देवाक मान करता आनी ताच्या इश्टागतींत आमी समकता म्हूण भास दिवन आमचो भावार्थ उसारया. सत म्हणटा देवाक जो पवित्र आत्म्यानी गर्भेंत जालो, अवकार प्रियतान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुस्तार चडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो. मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतो जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सर्वकुंदरा देवच्या बसला, तेंतान जिव्यांची मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सत्मंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्ताचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवंतपण आनी सस्नाचे जिवीत. आमेन. काकुळदारा देवा, हांगासर आमी समेस्तां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची भक्ती का ताच्या बाळपणाक मान करूंक सांगाता जमल्या. आमच्या काळजांत जायत्यो गरजो आमी दवरनासाव. हांगासर वांटिली जाल्ली न्ही आसतना जायतीं जाणां ऑनलायनीचेर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिली जावन आसात. तांच्यो समेस्तांच्यो गरजो आतां आमी तुज्या मुखार दवरता. ह्या त्या सवां तूं स्पंदन करून आमच्या दिसपट्ट्या जिणेक जाय आशिल्लें बळ आनी गटाय आमकां दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, अख्खे पवित्र सभेक मुखेलपण लाभोवच्या पापा फ्रांसीस, आमचे गवळी बाप आनी सर्व धार्मिकांनी पवित्रपणाचे आपोवणे संपूर्ण रितीन जियोंक आनी त्या मारिफात तांच्या देखीन आनी शिकवणेन संवसाराक जेजूक दिवंक तांकां सर्व कुरपे देण्यांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, अख्खे क्रिस्ती परचे खातीर आनी चड करून बाळका जेजूच्या सर्व भक्तिकां पासत आमी मागता. आमच्या कुटुंबांनी भलायकी, शांती समाधान, मोग आनी संतोष हर एक वक्ता रास करूं. वडिलां पासून मागता आसतना आमच्या कुटुंबांनी आजच्या सर्व वडिलांचो उगडास काडटा. तांकां बरी भलायकी, जिणे दादोसकाय आनी फावो तो मोग कुटुंबांत लाभ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, तूं सर्व देण्यांचो दातार. ह्या दिसांनी आमकां विविध रितीन सेवा आनी आदार दिल्ल्या
सर्व दानी पासत स्वयंसेवका पासत आनी बऱ्या मनाच्या सर्व मनशां खातीर आमी मागता तांच्या उदार मनाचेर आनी कळमीत नातलेल्या वावुराचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या वरवीं सदांनी तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे ह्या आल्तारी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक आनी गांवांत तशें परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण आनी जिनियेंत दादस्काय लाभय चड करून पिडेस्तांक भलायकी भुरग्यांक बरो फुडार आनी कामार आसलेल्यांक बरी कमाय लाबोवन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडी मौन रावून आमच्या खासगी गरजां पासून आतां मागया भोव कनवळ्या बापा ही आमची मागणी आनी प्रार्थना तुजे मुखार आमी दवरता आमकां जण एकल्याक खालतीकायेन ही जिणी मुंदरून व्हरूंक जाय आशिल्ली कृपा उदंड मापान तूं दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे मोगाळ बहिणी भावानो प्रागच्या बळका जेजूच्या ह्या फेस्त दिसा आमी भेटून जेवण्या वयनाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या बलिदान आमचे नित्य पवित्र विचारावा सदस्वरान जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मानता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण तशेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे यासो आमची काळजां उबारुया सर्वेस
सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशे आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदराणी सासनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाखणटा तारण मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा करोस तूं पळय सगळे तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तीन सजीवनी पवित्रपणूक जाता. उदें दिता नुस्तें पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणी करता तुका बेडोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें बुंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सुमेस घेयात आनी खांतली पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ने कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस मनशा पसोत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बावट तसो गूट परगटुया. Jesu melo, Jesu जीवन
बापा आमचे सोडून पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताज्या आनंद बरीच पुनर्जिवंतपणाचो निसर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळ्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयल्लें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवून तांकार मुरयेच्या बगेवून धर्मदुता आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुवें विसून काडलेल्या दायसांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बल्यो वरवीं आमकां तुजी इस्तकात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या पवित्र समेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वर्सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे उचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्ट गतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी
सर्गींचे बागणी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोशाना त्रेक केला कामकाम तुझे उदार काकुती सौपातकांतली सुटय आणि सवाकांतांतली वाटय कित्याक त्रासवडकी पदवी आनी महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या बावर तेजे दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो जेजू आमकां आपणाचे इश्ट म्हणून वळखून घेता आविलाची सांतेरेजी आमकां क्रिस्ताचे इश्ट जावंक आपोवणें दिता आमी क्रिस्ताचे इश्ट गतीन वाडल्या एका आत्म्यान एका मोगान एका मानान आमी संगात आसा म्हूण दाखोवन दिवच्याक शांतीचो गुर्तू आतां वापरया देवाची शिडी संसाराची पाप काढली आमची ताकूत देवाची शिडी संसाराची पाप मोगाळ भवानी भयणी हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त आपल्या इश्टगतींत आपल्या मोगांत आमकां वाडोवंक आपोवणें दिता तो देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभलेली आमा सुमेस्तां सुभागी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन जीवन
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे उजणे पसोत वो दिन वचन येवचे सबरम रोवन जेजूच्या नांवान आटपलेली तिची सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणून आमकां पावय म्हूण प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. दयेकन बसात. मोगाच्यानो पयल्यान पयले तुमकां सर्वांक बाळक जेजू फेस्ताचे शुभाशय पठयता. देव ह्या वर्सा तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आनीक दोड्या वांट्यांनी आनी तिजोड्या वांट्यांनी तुमकां आशिर्वादां घालूं. तुमच्या कुटुंबाक तो बाळक जेजू सांबाळूं आनी ताजी आशिर्वादां सदांच तुमचे थंय आसूं म्हणून आमी मागता. आज ह्या वर्त दिसा आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणून आशेता. जायते फावटी तुमी आमकां आदर्श जाल्यात. प्रत्येक जावन जायतीं जाणां तुमी हांगासर येवन मागणें करतना आमी पयसतान पळोवन आमी सांगले आसता सुमार फावटी पळय कितले भक्तीपणी लोक मागणें करता. जायते फावटी तुमची मागण्याची रीत तुमी हांगासर दाखोवचे ते देवासपण पळयतना आमकां तुमी आदर्श जावन आसात. त्या देखून पयल्यान पयले तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सांगाता आमकां सर्व याजकांक कार्मेलीत याजकांक प्रत्येक जावन मागणें करूंक तुमी अवकाश दितात. तुमच्या सांगाता मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी आमकां अवकाश दितात आनी आमकां तुमी सर्वांनी आदर्श क्रिस्तांव जावन आमच्या आध्यात्मीक जिविताक आदर्श जाल्ल्याक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी देवाचे आशिर्वाद आमी तुमचे वयर मागता. आयच्या ह्या दिसा आमी सर्व दानींक देव बरें करूं म्हणटा. जायत्या रितींनी आमकां आदारशिला सुदारशिला जावंक पुरो आर्थीक वांट्यांनी वा तशेंच दुसऱ्या रितीन सर्व तुमकां देव बरें करूं. कोणाचेंच नांव काडिनासतना आमकां हर एक वर्सा बरी थोडे दानी हर एक वर्सा आमकां कुमोक दिवन आसात. नील डिसोजा नेत्रावती सर्वीस स्टेशन, ॲश्ले उर्वा जोस्पिन गुरपूर आनी सांगात आसा आमचे सांगाती स्वयंसेवक OCDS बाळक जेजूचे कुटाम, इन्फंट जीजस ऑटो रिक्षा वेलफेअर युनियन, इन्फंट जीजस सोल्जर्स, इन्फंट जीजस जेवणा समिती तशेंच इन्फंट जीजस इंटरसेसरी ग्रुप. तुमच्या सांगातपणाक तुमच्या वावराक आमी सर्व आभारी जावन आसा. सांगातास आमकां सर्वांक हर एका दिसा आमची आल्तार सोबयतात तुलीप फ्लावर्स आनी ग्लॅन डेकोरेशन संभ्रम आनी जनरल फ्लावर्स. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. प्रत्येक सावन आमच्या आयच्या ह्या दिसाक सकाळीं तावन सांज म्हणसर जायतीं कोयरां आमच्या सव्या आसली आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आपुरबाय रितीन ताणें कुमोक केला. आनी प्रत्येक सावन आयच्या ह्या मिसाक आमचे कार्मेल कोयर भोव आपुरबाय रितीन ताणें गायन गावन एक फावो बरी भक्तीपणी मागणें आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां कुमोक केल्या. कोयर पंगडाक देव बरें करूं. आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात मानादीक बाप आर्चबाल्ड गोन्साल्वीस, डिरेक्टर रिशिवना स्पिरिच्युअलिटी सेंटर आनी तशेंच सांगाती सर्व याजकांक आमचो कोर्डेल फिरगजीचे याजक विगार बाप क्लिफर्ड फर्नांडीस आनी सर्व सहा भेटवणी केल्या याजकांक देव बरें करूं. प्रत्येक सावन आज सकाळीं पयले मीस भेटोवचे पयले आमच्या मोतींत एक उद्वेग आशिल्लो. केवळ 2 दिसां आदीं आमी हें फेस्त आज आचरण करता म्हणून तुमकां आमी तिळसवणी दिल्ली. आमच्या मतींत उद्वेग आशिल्लो लोक येता गी नांगी, लोकांक आमी दिल्ले ते एडवर्टायजमेंट पावता गी नांगी. 6 वरांचे मीस भेटयतना हांवेंच भेटयले आनी म्हाका हो उद्वेग आशिल्लो आनी पळोवन आसलो लोक आसा गी ना सगळें कितें जातलें. पूण तुमकां सर्वांक पळयतना भोव खुशी भोगता. केवळ 2 दिसांच्या हे एडवर्टायजा निमती तुमकां तिळसिले उपरांत अद्या व्हड्या संख्यांत आज तुमी आयल्यात. भायर आमी चिंतून आशिल्ल्या भायर कितलीं चेरां जाय पूण हर एक फावटी यू सरप्रायझस विथ युअर नंबर्स अँड
definitely it is infant Jesus surprises us. It is not our work, but it is infant Jesus who does miracle every day. जेजू बळकातावन जायते आशीर्वाद आमी सर्व जोडल्यान आनी खंडीत जावन आज तुमकां इतल्या लोकांक हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक पळयत आसतना भोव संतोश जाता आनी खंडीत जावन आमी पात येता जेजू बळकाचे हे एक आशीर्वाद तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आयच्या मुखल्या ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन हप्त्याच्या शनिवारांनी आयतारा आनी उरल्या थोड्या दिसांनी लॉकडावन अशें जायती खबर आसा. पूण हांगासर ही इगर्ज उक्ते आसतली. तुमकां कदाळ जाय जाल्यार येवयेत. प्रत्येक जावन मुखल्या 2 दिसांनी शनिवारांनी आयतार कोणाक जर तर येवन मागणें करूंक जाय इगर्ज उक्ती आसा येयात मागणें करात. तुमची भलायकी सांबाळात आनी येवच्या ह्या वर्सा भोव विजृंभण रितीर फेस्त करूंक आमकां साध्य जावंक ना. देवाच्या आशिर्वादां आसात तर आनी येवच्या वर्सा कोवीड आमकां डिस्टर्ब करना तर भोव विजृंभण रितीर येवच्या वर्सा परत बाळक जेजूचें फेस्त आचरण करया आनी बाळक जेजूक आमी मान दिवया. परत हर एकल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी हांगासर येवन बाळक जेजूचो मान चडयल्यार तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. पूण शेताक नवी इगर्ज उबारून 25 वर्सां जालीं. देखून एक जुबलेवाचें वर्स म्हण येत. ह्या जुबल्या वर्सा बारीक गडदाळेन फेस्त करूंक जाय म्हणून 9 दिसाच्या नोवेनाची आनी 3 दीस फेस्ताची भरपूर तयारी केल्ली. पूण हें फेस्त तांकां करूंक जावना. पूण आतां आज ह्या दिसा आमकां आपोवन हें फेस्त आपुरबायेन मांडून हाडलेल्या ह्या कोवेंतचो वडील फादर चार्ल्स सेरावो आमचो आदलो प्रोविन्शियल आनी तशेंच कोवेंतचो निर्देशक जावन फादर रोवेल आनी ह्या कोवेंताच्या चड म्हत्वाशांक आमी बरें फेस्त मागता आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेरी आमी मागया. दये करून उबी रावात निमाणे आशिर्वादाक. तकली बगान देवाचो आशिर्वाद स्वीकार करात. सर्वेस्पोर देव तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां देव. आनी हांगासर जमलेल्या जण एकल्याचेर सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आपली दराळ आशिर्वादां वतो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. बाळका जेजूक अर्गां मागणें. ये बोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची हारकां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या ही भाजी बरी फात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी कळनातली दैवीक मजती जोडून दीत. तर स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखलांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोमी जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. दया करून एक घडी बसात. मोगाचेनो आमी योजन केल्लें जानेवारीच्या 5 तारखेर हे नोवेन प्रारंभ करून 14, 15 आनी 16 तारखेर फेस्त आचरण करूंक. आनी ह्या निमती जानेवारीच्या 4 तारखेर भोव विजृंभण रितीर संतोशान आमी फेस्ताचे आरंभ केल्लें बावटो उबारन. पूण नोवेन आमकां करूंक जावनात. आनी आज हे फेस्ताचे मीस जाल्ल्या उपरांत आनी अखेरीचें कांतार जाल्ल्या उपरांत हांगासर असले सर्व आमी याजाक भायर वेतल्या आनी बावटो आमी दवयतल्या आनी हाज्या निमती
आमच्या ह्या बाळू जेजूचें फेस्त ह्या वर्साचें फेस्त आमी आखेर करतले हांव आनी हाज्या उपरांत आमी हेच्या पयलें भायर कोण बसून आसात तुमी बसली ती बसका चेरां पुरा रुखाच्या पोंदाक मांडून हाडची आनी आतां हांव मागतां फादर चार्ल्स आमच्या ह्या कोवेंत सवडील 2 उतरां उलोवंक ताजे उपरांत निमाणें कांतार. जेजू बाळकाच्या भक्तीकनो परतून आमी सुमेस कर्मिलीत तुमकां हांगा हजर आशिल्ल्यांक घरा आनी तशेंच परगांवांत आशिल्ल्या तुमच्या कुटुंबाच्या सोर संद्यांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. तोच जेजू क्रिस्त बाळोक जेजू तुमकां ताच्या बेसवांनी पळोवन दी आनी तुमी आशिल्लें तो तुमकां फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें. येदोळस सांगिल्ल्या प्रमाणे ह्या वर्सा आमी हें फेस्त दाबाजीक तरान आचरचें म्हणून आमी चिंतलें. हाची मांडावळ सगळी आमी केल्ली. हाच्या विशयांत न्हयच मंगळूर दियेसीसींत आमी उडपी दियेसीसींत ती पब्लिसिटी दिल्ली, बॅनरां बांदिल्लीं आनी सक्कड ह्या जागांक सक्कड पिरगेच्या ह्या जागांक आनी लोकांक आमी आपोवणें दिल्लें. परत्या आतुरायेन जेवणी आमी हांगासर तयार केल्लें. उपरांत त्याच राती 4 तारखेर आमकां खबर मेळ्ळी हें जावचें कस म्हणून. देखून खाली 5 तारखेर आमी नोवेनाची मिसां करची नाका, फेस्त मुंद आसून व्हरया आनी एक पटी दवरया म्हणून आमी चिंतप आमचें आसलें. त्या दिसा आमी 9 मिसां केलीं. नोवेनाच्या मिसां बरी, पूण फेस्ताक तयारी जावन नोवेन आमी करूंक ना. पूण ह्या दिसांची स्थिती पळोवन निमाणे पोर मंगळारा दीस संजेर आमी निर्धार केलो हें फेस्त आचरसूंक म्हणून. आज हें फेस्त आमी आचरसिलें. व्हड्या संख्यान तुमी हांगासर आयिल्ल्यात तुमकां देव बरें करूं. आनी तो आमी उबारलेलो बावटो आज आमी देवयता आनीक ह्या मरिपात हें फेस्त ह्या वर्साचें संपलें म्हणून आमी डिक्लेर करता. जाल्यार देवाचो मोग प्रत्येक जण जेजू बाळकात आसची तुमची भक्त चड आनी चड तुमचें तें वाडोवन दी आनी तो जेजू बाळक न्हयच फेस्तांच्या वेळार बगार हर एका दिसाच्या घडयेंत तुमच्या सांगात आसूं आनी तुमकां धैर्य दिवं, बळ दिवं आनी प्रत्येक जण ह्या स्थितींत आमचे थंय कोवीड पिडा सोडून येवच्या ह्या स्थितींत तुमकां तो कृपेन बरोवन दी आनी तुमकां बरी भलायकी दिवन दी म्हणून आमचें मागणें. आतां मीस जातस आमी सकड भायर वयचें. सुंदर सोबीत मानका
बगेवन कुसाचे गुरवेन निवेर आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पिक्चर